जितले पर्यटक गोंयांत नातालांक नव्या वर्साक येवपाक जाय आशिल्ले ते गोंयांत आयिल्ले. थोडे पर्यटक ना म्हूण बेठोच बोवाळ करतात. वेंडर्स भिकाऱ्यांचो प्रश्न पयलीं तडीक लावपाक जाय. कांय फावट पर्यटकांनी कांय चड भिकारी जाल्ले पळोवपाक मेळटात. भिकाऱ्यां खातीर रिहॅबिलिटेशन केंद्र उघडतकीर तर हो प्रश्न तडीक लागतलो. गोंय भिकारी मुक्त राज्य जातलें म्हूण आमदार मायकल लोबो उलयला. आरडेक्सका ब्युरो रिपोर्ट. सोशल मिडिया यूट्यूब जावं भायले हेजेर अशी बदनामी करता गोंयाची की गोंयान ट्युरिस्ट कोणूच ना म्हणून. पूण हेजेर कितें कारवाय सरकार करूंक शकना? ट्युरिस्ट सारखे आसले, जितके ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक जाय आसले क्रिसमस न्यू इयराक ते सगळे येयले ते आमी जाणा. आणि जे कितें हॉटेलां एक्स्ट्रा येयल्या, गेस्ट हावसां एक्स्ट्रा येयल्या, फ्लॅटांनी जे लोक भाड्याक दवरपाक लागलेले आहा ट्युरिस्टांक, थोडी खाली उरली म्हणून ते म्हणटा ट्युरिस्ट ना. हे खाली नेगेटिव्ह पब्लिसिटी चालू आहा. तेच्या खातीर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी मेजर्स घेवपाक चालू केल्या. बेटर लेट दॅन नेव्हर, बट मेजर्स घेवपाक चालू केल्या. They have already empaneled some of the influencers to give positive stories about Goa. But we also need to put our this on in place. And आता सांगला पळय ते no touts, no hawkers, no beggars. आमचे इतले बेगर जाल्ले आहा. Beggars are more than the tourists sometimes. What is happening? We have not opened a beggar rehabilitation center. आमचे जे इतली ती सेंटरा हे ओपन केला, आमी इमारती बांदून दवरल्या, तितून एकाच हितून सीएम जो तर बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर अनाउन्स करीत एकूय बेगर येवचो ना गोंयान. रिहॅबिलिटेशन म्हणजे कितें? तेंकां धरून थिंगा व्हरोन घालप आनी तेंकां कितें तरी शिकोवप. एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, कार्पेंट्री कितें तरी 6 म्हयने कंपल्सरी थिंगा रावप अंडर द this thing of the guidance of that particular department and those teachers over there. So nobody wants to stay inside to learn that, and it will be fenced totally with compound wall with police presence over there. So once you announce this, no beggar will come in the state of Goa. हांव तुका solution दिता हेजेर. इतले beggar भरले हिंगा, तेंकां व्हरान रिहॅबिलिटेट करा. हे काम जो तर सरकार अनाउन्स करी that see there is a state in India, आमचे कितें हिंगा माहिती some state in India has announced beggar free state म्हणून. Indore has announced beggar free, garbage free. Madhya Pradesh town has announced that we are cleanest area. Our area is one of the cleanest and there is no beggar. Nobody can beg. So teka हे आहा न्हू, there is a solution to that. So गोवान इतले beggar येता भायरसून, तुम्ही पळया सांचे